रुटीन आज सकाळी येता आमचे स्टेपअप हॉस्पिटल आहा पळय भितरले ताका विजीट केली आज हांगा रुटीन फॉलो घेवन जे हॉस्पिटलांतले सगळी वेवस्था कशी जाल्या डॉक्टर्सांचे डिफिकल्टीज कितें आसा पेशंटाचे डिफिकल्टीज कितें आसा आनी डे टू डे रुटीन रिजॉल्व करपा खातीर जे कितें आसा ते कंट्रोल ऑफ समस्या रिलेटेड कितें ते रिजॉल्व करपा खातीर इंडस्ट्री विजीट केल्ली आसा पयल्या विजीट करून ह्या हॉस्पिटल जे आहा पळय न्हू त्याच तेची फार्मसी करता अठरा जेन्ना समजा मंगळारूच थंयसर हांगा रिसीव केलो नवी हॉस्पिटल पळोवपा खातीर आनी मोर दॅन 150% दे एडमिटेड हांगासरले तशें पळोवप जाल्यार 100% पेशंट परत ऑक्सिजनाचेर आसा बट ते लो ऑक्सिजनाचेर आसा हांगा ICU जो आसा तो आमकां सेटअप करपाक जाय ऑलरेडी हांवें हेल्थ डिपार्टमेंटाक सांगला जाता तितले बेगीन हांगा ICU जर आमी चालू केलो हांगा तरी तसो आमकां मेडिकल आनी ऑक्सिजन सिस्टम चालू करची पडटली हेल्थ डिपार्टमेंटाक ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलां की जाता तितले बेगीन गोंय ICU चालू करया त्या निमित्तान फुडलें आमकां हांगासरूच पेशंट ट्रीट करपा खातीर बरें जाता तशें आमकां सगळीं हॉस्पिटल्स जी आहाय अपडेट करची पडटली अपग्रेड करची पडटली कारण कोविडांतल्या परिस्थितीक आमकां सेंट्रलायज एकूच कडेन ट्रीट करप शक्य जायना ताची सावथ गोवा एकूच हॉस्पिटल खूब बऱ्या पद्दतीन आतां अपग्रेड जालें नवें आशिल्लें मोर दॅन 500 पेशंटांचेर ट्रीट करपाक पडटा पूण हांगा ICU नासल्या कारणान तें पॉसिबल ना हांगासर आतां एकदां ICU सुरू केलो तर तें पॉसिबल जातलें रेस्ट ऑल आमी स्टेपअप हॉस्पिटलचें केलां भितरलें केलें पेशंट केलें मागीर पेशंटांनी कोमॉर्बीड आसत जाल्यार त्या स्टेपअप हॉस्पिटलांनी बेगीन एडमीट जावपाक जाय जेणे करून तेंचे लास्ट बॉम्बे वचपाची किंवा आनीक आमच्या सामकें कॉम्पिटिशनान वचपाची पाळी येवची न्ही हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा जाता तितकें डिसेंट्रलायज करून ट्रीट करीत जाल्यार लोकांकूय बरें पडटलें आनी जो ओवरलोड जाला आमकां तो ओवरलोड आमकां कमी करपाक जाय दुसऱ्यांचेर ताण चड पडटो न्ही म्हणून सरकारचो प्रयत्न आसा मॅक्सिमम रित्या आमी बऱ्याचशी बरी ट्रिटमेंट दिवपाचो प्रयत्न अशें परत आयकूंक येयलें की काल GMCन परतो ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जालो व्हेंटिलेटरचे हांगासर आमी लावंक शकना कारण आमच्याकडे ICU हांगासर अवेलेबल ना म्हणून तो प्रॉब्लेम आसा अशें आयकूंक येयलें की GMCन काल व्हेंटिलेटर आसतात थोडे सांगलें न्ही हांगासर आमच्याकडे सिस्टम जी आहा पळय ती करून घेवची पडटली अशें आयकूंक येयलें काल GMCन परत काल 142 वॉर्डान ऑक्सिजनाचो प्रॉब्लेम जालो डिस्कशन आपूण आयज सकाळ लागलो रुटीन चॅकअपाक लागून येता लागलो हांगा लोड भरपूर वाडलेलो आसा आमकांय खबर आसा कंप्लेन्स येत आसता की अशें आसा तशें आसा म्हणून म्हाका एक रुटीन चॅकअप करचें म्हणून तो आयज सकाळी हांगा आयलो आनी एक बरेंशें डिस्कशन पॉझिटीव जालें आसा तशेंच आमकां एक नवीन डॉक्टर डेप्यूट करून दिला डॉक्टर रामणकर सो ती येवन आयज आमकां एक खंय तरी एक बरें सिस्टम जाग्यार घालपा खातीर ती आयज मदत करतली सो वी आर होपिंग टू सी सम इम्प्रूवमेंट वीथ रिगार्ड्स टू दॅट परत वीथ रिगार्ड्स टू सेटिंग अप द ICUचे थोडे इश्यूज आसा ते इन्फ्रा जाग्यार घालपा खातीर आमी ते डिस्कशन जालेलें आसा सो वीथ रिगार्ड्स टू देर आर सम अदर इश्यूज दॅट वी आर ट्रायंग टू सी तशेंच ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटराचे प्रोविजन्स ते डिस्कस करून घेतलेले आसा आमचो AE जो आसा इलेक्ट्रिसिटीचो ताका लोड वाडोवपा खातीर तो आतां 10-15 मिनटां भितर येतलो आनी ही वील सी द अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर कशें आमी इन्स्टॉल करूंक शकता तशें ते लोड वाडोवन दिवंक शकता सो दॅट अरेंजमेंट्स कॅन बी मेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोवीड करपाचो कितें विचार आसा See, right now it is managing only COVID. Even आमचे pregnant ladies जे आसा that also is shifted to GMC. Here only COVID जर बायल आसा कोविड इफेक्टेड बायल आसा तांकां हांगा डिलिव्हरी दिवंक शकता बाकीचे सगळ्या लोकांक तेंच्यांनी GMCन शिफ्ट केला सो वी आर ट्रायंग टू इन्शोर 150 कितें बेड्स आसले तेंच्यांनी ते 180 सुमार करून दिलेले आसा सो वी मेन इश्यू आसा तो ऑक्सिजन जर बेड्स करपाक कांय प्रॉब्लम ना पूण बेड्स करून मागीर ते एलायड सप्लायज दिवचे पडटा तांकां ऑक्सिजन तांकां स्टाफ वाडोवन दिवचे पडटा सो ऑल दोज थिंग्स हॅव टू बी टेकन इन टू अकाउंट
अँड देन ओन्ली मॅनेज. आयसीयू बेगीन जातले सर, we are कित्याक trying- व्हेंटिलेटरूय थंय पडलेले आसा. व्हेंटिलेटर्स आसा, फक्त ताका सपोर्ट सिस्टम जो करचो पडटा तो ना. फाल्यां आमी व्हेंटिलेटर आसा म्हण थंय केलें चालू, आनी थंय चलोवपा खातीर ते बाकीचे एलायड जे इक्विपमेंट जाय पडटा ते सगळे व्यवस्थीत जाय पडटा. तशेंच आमी स्टेप अप हॉस्पिटल जे म्हटलां, हांव आतां मुद्दम थंय वयतलो साई हॉस्पिटलान, कारण आमचे रोटरी क्लब जे आसा एलायट म्हापसा, दे आर डोनेटींग अरावंड 50 बेड्स टू दॅट स्टेप अप सेंटर. सो हांव थंय रिसीव करपा खातीर हांव मातसो थंय वयता. थंय जाता तितले बेगीन चालू लोकांक थंय आमी एकोमोडेट करूंक शकता. कोण लोक जे तितले सिरियस ना, सो बेसीक सिम्पटम्साचे लोक जे आसा तांकां आमी थंय एडमीट करूंक शकता. जो कोणाक गरज आसा ते मागीर आमी वयर तांकां हांगसून GMCन एज पर द रिक्वायरमेंट तांकां आमी शिफ्ट करूंक शकता.